सगळ्यात पयली हांव देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी, आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष JP नड्डाजी, तशेंच अमित भाई शहा आणि राष्ट्रीय नेतृत्व हांचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता। आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष सदानंद शेठ तानवडे, पार्टीची पुराय टीम आणि आमच्या पार्टीचे सगळे निवडून आलेले विधायक हांचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता। परत एकदा तांच्यांनी म्हाजेर विश्वास दवरला आणि मुख्यमंत्री जावपाची संद तांच्यांनी दिल्या। निश्चित रूपान गोंयांत ज्या पद्दतीन आमी स्वयंपूर्ण गोंय ही मोहीम माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीच्या विजनाच्या सकयल फुडें व्हरतले। स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 हे गोंयांत सुरवात जातले आणि गोंयांत इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, ह्युमन डेव्हलपमेंट अजूनही खूप मोठ्या पद्दतीन हे करपाची संद म्हाका सगळ्या आमच्या आमदारांनी म्हाज्या बरोबर विश्वास दवरला। हातूंतल्यान आमचे तीनूय इंडिपेंडंट MLA हे आमच्या बरोबर आसात। MGPचे दोनूय MLA हांच्यानी आमकां तेंको दिला। निश्चित रुपान 25 सणांचो तेंको घेवन हे सरकार जे आसा हे फुडें वयतलें। गोंयची उदरगत फुडें व्हरपा खातीर माननीय मोदीजीचे विजन नव भारत निर्माण तयार करपाचें, गोंयचें विजन फुडें व्हरपा खातीर रात आनी दीस गुड गव्हर्नन्स, ट्रान्सपरंट गव्हर्नन्स हाच्या सकयल गव्हर्नमेंट जे आसा हे खूब बऱ्या पद्दतीचें काम गोंया खातीर करता।